Good afternoon. Good afternoon. 55th IFFI 2024 हाची रिव्ह्यू मिटींग घेवपा खातीर आज सगळ्या डिपार्टमेंटाक हांवें मंत्रालयांत आपयलें. म्हणजे बरोबर आमचो CS DGP परत इन्चार्ज CEO फॉर द ESG बांदेकर आनी मृणाल मॅनेजर फॉर द ESG. टोटल अपडेट आनी एट प्रेझेंट इफी खातीर कितें कितें कामां जालां ती रिव्ह्यू घेतलो सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान. फेस्टिवल वेन्यू पासून बाकीचे सगळे लायन डिपार्टमेंट्स कितें आसतली ह्या सगळ्यां कडल्यान 1 to 1 तांची डिटेल्स घेतली. A40 इफी वेन्यू आनी एक्टिविटी जी आहा ती ESG प्रिमायसीस, स्क्रीनिंग ऑफ द मुवीज एट ज्युरी स्क्रीनिंग एंड अदर फेस्टिवल एक्टिविटीज हे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. मागीर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव, सम्राट अशोक थिएटर्स ही स्क्रीनिंग ऑफ द मुवी इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. आमी परत DB फुटबॉल ग्राउंड इफी एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले, स्पेशल अरिना आसतलो. मॅजीक मुवी थिएटर फोंडा हे मुवी स्क्रिनिंगा खातीर A40 आमी यूज करता. 2 लँड स्क्रीनिंग एट रवींद्र भवन मडगांव आनी परत वागातूर हेलिपॅड इज द पार्किंग एरिया फॉर द ओपन एअर स्क्रीनिंग फॉर द ओपन फॉर पब्लीक आसतलें. ओके. मिरामार बीच इट द ओपन एअर स्क्रीनिंग ओपन फॉर द पब्लीक आसतलो. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो इफी ओपनिंग आनी क्लोजिंग हाज्या खातीर वापरतले आमी. कॉर्निश एरिया ऑपोजीट टू द ESG इज अ फूड एंड हँडीक्राफ्ट स्टॉल हेज्या खातीर आसतली. कला अकादमी ऑडिटोरियम वीच इज फॉर द मास्टर क्लास इन कन्वर्सेशन इज द रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. पिक्चर टायम मुवी स्क्रीनिंग इन द पार्किंग एरिया आसतलो कला अकादमीच्या. आर्ट पार्क एंड चिल्ड्रन पार्क ऑफ इफी एक्टिविटीज विवांता विल बी द आवर फेस्टिवल हॉटेल्स. ऑलमोस्ट सगळी टेंडर्स आनी बाकीची कामां जी आसा पळय न्ही ही करप सगळ्यां कडेन सुरवात जाल्ली आसा. सगळी कडली म्हणजे PWD पासून बाकीची जी आमची डिपार्टमेंटां जी लायन डिपार्टमेंट्स काम करता ही सगळी कामां सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखे इतक्याक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय न्ही हो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके. टोटल रजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत 3659 हे रजिस्ट्रेशन जालां. ओके. 3659 आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके. न्यू वेन्यू हांवें सांगलो तुमकां वागातूर हेलिपॅड हे न्यू वेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय न्ही मिरामारचो जो म्हणजे आमचो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुल्ली A40 सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन्स हांच्या वतीन थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग वीथ दॅट A40चे इफीचे खास एट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आपयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजचे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आनी इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आनी शिमगो हे दोनूय पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दामून 22 तारखे दिसा ह्या इफीच्या ESGच्यान कला अकादमी ह्या दोनूय ह्या कंप्लिटली रोडाचेर आसतले. ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसले डायवर्जन सांगल्या. फ्लोटाच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही कार्निवलाक आनी फ्लोटाक तांकांय इन्वायटेड ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तांकांय आपयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेज. 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिल्या. नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवीज ह्यो ऑलरेडी तांकां दिल्या. त्या बेसिसाचेर तांचे जातले. सो दॅट 20 तारखे दीस इनॉग्रेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेस्ताद बाकीची मुवी स्क्रिनींग आनी हेचे मास्टर क्लासीस सुरवात जातले आनी 20 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत तशें आनी 22 तारखे दीस इट इज अ स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जो आतां 21 तारखेक एक्सपोजिशनचें ओपनिंग आसा म्हणून 22 तारखे दीस स्पेशली वेवस्था केल्ली आसा. सगळी लायन डिपार्टमेंट म्हणजे पब्लीक डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट, GSDC, GSIDC, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी रिव्ह्यू तांची कामां कितें आसा CCP पासून स्मार्ट सिटी पर्यंत KTC ओके कला अकादमी बाकीच्या ह्या सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतल्या. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां सांगल्या ऑलरेडी इन्क्लुडींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एंड दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. Manor International Airport, they have come up with as a
पार्टनर वीथ म्हणजे तेंच्यांनी आमकां कॉपरेशन थंयसर सगळें हें बरोबर आयलां. तेंच्यांनी वेगळे चार्जीस आनी हे कांय करूंक ना. ओके. FDA आसता, FDA बाकीची सगळीं डिपार्टमेंटां जी आहा पळय तेंच्यांनी आपआपली कामां कंप्लीट केलां. एक स्पेशल ट्राफीक प्लॅन जो आसा पळय न्ही म्हणजे 20 तारखे दिसा 22 तारखे दिसा हे थोडेशे ट्राफीक डायवर्जन हे मेन रोडा वयले कसलो ताजो ट्राफीक प्लॅन ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताच्या खातीर पयलीं प्रायर म्हणजे ड्रायव्हर हो जो आहा तो पब्लीक करतले आमी ऑलरेडी. ताच्या खातीर बाकीचे रिगार्डींग ऑल सगळी परमिशन्स आनी बाकीचे क्लिनिनेस पेंटींग नीव हे करपाचे सगळ्या जाणांक सजेशन्स तेंच्या कडल्यान घेतले आनी तांकां दिल्याय बी म्हणटा तशें. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इफीची तयारी जी आसा ही एवरी इयर 55th इफी 2024 हाजी गोंय सरकारा कडल्यान आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या कडल्यान अलॉंग वीथ आमच्या कडल्यान पुराय दाय दिल्ली आसा. रेस्ट ऑल इज डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग हे बाकीचो प्रोग्राम सगळो तेंच्या कडल्यान. आमच्या कडल्यान इफीची तयारी 100% आमी पुराय दाय दिल्या. बट ती 18 तारखे दिसा 100% पुराय जातली. आमी दोनदा टेंडरूय काडलेलो बट तो फुडें वचूंक शकूंक ना. आतां परत एकदा कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर जो आसा वेवस्थीत रित्या काडून हेडिजन कन्व्हेन्शन सेंटर घेतले आतां. ओपन एअर स्क्रिनींग एक मिरामार आनी दुसरे एक मिरामार, मडगांव रवींद्र भवन आनी हेलिपॅड. ना गोंयान 20 या विचार आमी परेड फ्लोर काडटा न्ही रे. मुवी स्क्रिनींग जातली. आतां रजिस्ट्रेशन करतले लोक ऑलमोस्ट तशेंच करता. शेवटच्या 10-12 दिसांक चड रजिस्ट्रेशन जाता. एवरी इयर 8,000+ रजिस्ट्रेशन हे पेड रजिस्ट्रेशन आसता. Goa section. Yes. This year we have also introduced a director's cut. So the Goan directors who have made some mark outside Goa, they will also be allowed to screen their movies in this. And they are coming for the master classes also. Yes. सेम कला अकादमी फक्त ऑडिटोरियम यूज जातले इफेक्ट काय सराउंडिंग सगळे बाकीचे यूज जातले. 6 फ्लोर्स असतले सहज आसतले. इट इज इन्वायटेड. ओपनिंग क्लोजिंग गेस्ट लिस्ट ग्रुप पडिना ओके. कोणाक आपोवप तो एक मेजर एक आसता कोण येतले त्याचे बिगिनिंग अजून ठरू ना. फाल्यां उपरांत तुमकांच सांगता. तो कॉस्ट वाइज आमच्या कडल्यान आमी जो कॉस्ट बेर करता पळय न्ही तो दर वर्सा 1-2 कोटी वाडत आसता. इट इज एन इन्फ्लेशन. सेम वे म्हणजे तसोच तो फाटल्या वर्सा खर्च केला त्याच्या पेक्षा 1 कोटी 2 कोटी वाडटा. इट इज एस्टिमेटेड अप्रॉक्सिमेटली 26 वता. हय एवरीथींग इज दॅट्स ओके. थँक्यू. कोणूच सुटचो ना मरे. एक सुद्दां मनीस सुटचो ना. हांव परत एकदां सांगता. म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक लागला. बारीकशी सुद्दां कंप्लेन आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भियोंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी. कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो बरें जातलें. सुरवातीक मातशी कितें हे जालें कशें दिसता तुमकां तपासान कांयच जावंक ना. तुम्ही तेका अरेस्ट करून सांगलो तेका पुलिसांनी तेका सोडूंक ना. तेजी परत दुसऱ्यान कोणी कंप्लेन दिवंक ना. तांचे पयशे परत दिले अशें जालें. कितें जालें?